गांवांतल्या लोकां वांगडा वचप ह्यो झोनींग प्लॅन घेवन अत्यंत गरजेचें अशें तांकां दिसलें आनी तेंच्यांनी आयज एक बीजेपी डिसिजनूय घेतलें। हांव तेंचो परत एकदां धन्यवाद म्हणटा। पूण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रत्येक आम नागरीक बारीक मांद्रे मतदार प्रत्येक घरांतले जावं जाल्यार पेडणे मतदारसंघाचे जावं पेडणे तालुक्याचे प्रत्येक बारक्यान बारीक घरांतल्या प्रत्येक नागरिकाक धन्यवाद म्हणटा। तुमी फिजिकली म्हणजे तुमी आंदोलनाक भायर सरले आसात किंवा भायर न सरता भितरल्या काळजांतल्यान तुमकां दिसलें आसा की हें आंदोलन योग्य आसा। तुमकां सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा की हें आंदोलन तुमी मनांतल्यान आसलें। आमकां न्याय मेळटलो हें आमकां खात्री आसली आनी ह्या सरकारान आमकां न्याय दिलो। आज ताका लागून ह्या सरकाराचे धन्यवाद परत एकदा म्हणटा। परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच ऑनरेबल डीसीपी मिनिस्टर मोपा एअरपोर्ट आसा आनी मोपा एअरपोर्ट फुडें वतना पेडणे तालुक्याच्या झपाट्यान विकास जातलो। झपाट्यान विकास जाता आसतना तेजी सामान्य मनशाक झळ बसोवंक जायना। हेच्या खातीर दोनूय लोकप्रतिनिधींनी ह्या वेळार तरी पेडणे मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर जरी सक्रिय नसलो तरी भविष्यात हेचो भर विचार करून ह्या मनशाक पेडणे मतदारसंघाच्या आमदाराक खास करून लोकां बरोबर उतरप गरजेचें आसा।